आता जमल्या बापा तुझे समोर आठोच्या उपकार डाऊन डाऊन आमचो जिने अंतर कुरपेन केल्याय सत्कार पवित्र नाम तुझी भुरगीं जाल्यान पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे सांदे जाल्या पवित्र जावच्या तुझे लागीं सरल्या सांगता जमल्या बापा तुझे समोर आठोच्या उपकार डाऊन डाऊन आमचो जिने अंतर कुरपेन केलाय सत्कार मोगाचनो देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्ता म्हूण मागता ह्या मिसाच्या बलिदाना मोगाचो येवकार मागता आयच्या दिसा मिसाच्या बलिदानाची ते सवाय ह्या परी आसात अर्गां जावन मीस भेटयता सोनल रिया डिसोजा ताच्या जल्मा दिसा संदर्भी नित्यादार वाडो डॉनस कुटिनो ल्हान फुलवाडो ग्रेसी मेंडोन्सा पांबुरो रेश्मा मेंडोन्सा पांबुरो ओजवाल्ड पायस ल्हान फुलवाडो तशेंच देवादीन कॉस्मोच्या आत्म्या वचोन मीस भेटयता शायनी नित्यादार वाडो तशेंच आमच्या पिरगस कुटुंबांतल्या सर लोकां खातीर एका कुटुंबांतल्या कुटुंबांच्या सान्याच्या ते सवां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता तर आमची मागणी ते सवां सुमयेच्या पांयांतळा समर्पण करून आमच्या गरजां खातीर ह्या बलिदाना वेळी आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमयाचे जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्यानो सुमयान जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो संभ्रम करूंक आनी देवान आमचेर उतिल्ल्या आशिर्वादांक उपकार बावडूंक एक कुटुंब जावन आमी ताचे अल्तारी भोंवरी एकठांय जाल्या आयची देवस्तुती सादी बोळी आनी समाधानी जावंक पेल्याची साखरी करून वर्तेपण जोडोवंक उलो दिता आमी जेजूची देख घेवन ताची खरी उरती पर्जा जावंक जाय आशिल्ली कृपा ह्या मिसा वेळी देवा लागीं मागया क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाल भावान आनी भयणीनो सद्या काळाच्या 25व्या आयताराच्या देवस्तुतेक ह्या देवा मंदिरांत आमी सांगत आसा जेजू खावने तावन कुर्सा पर्यंत खालतो जालो विधेय जालो त्या देखून देवान ताका अति उंच उबारलो वर्तेपणाक उबान घेतलो आमच्या जिवितांत खालती जाल्ल्या वरवीं सादी बळी आमी जाल्लेल्या वरवीं आमी वर्तेपण जोडूंक शकता म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती दिता आसतना तर आमी जेजू सारकी खालती आनी बळी जावच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी कृपा मागून घेवया तर हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना सबारपटी आमच्या जिवितांत सादी बळी खालती जावच्या बदलाक अंकार गर्व ओडपोन आमचेंत आमी चिंतलां लेखलां आमीच वर्ती म्हणून देवाचे की वर्ते म्हणून आमी थोडे फावटी लेखलां जावंक बरो त्यो घडयो आमी उडास काडया देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षाने मागया आनी नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया पथकाची दूख उतरांनी वचून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आनुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध त्या पासून बगेवन सदांच हांव काम मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां
आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेशपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. महिमा देवा कुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगी चाराया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसा आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीचे सगळे नियम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचे थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविता पावोंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या बता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयलें वचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वचप. खोटे मनीस आपणा इतल्याक म्हणटात प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमकां गुन्हे उपकार करता. ताची उतरां खरीं की म्हूण पळोवया. ताका कितें घडतलें म्हूण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया. अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखिताल्या. लजेच्या मरणाचें फर्मण ताका दिवया कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे वळपकार. Serves por muja
jiva sorakno servis porus moja jiva sorakno तुझ्या नावाच्या पदवे म्हाका निवार देवा तुझ्या बोळान म्हाका नीत करून दी म्हजे मागणे आयक देवा म्हज्या उतरां कान दी सर्वेस परस म्हज्या जिवा सोराकलो गर्वी मनीस म्हजेर उपराटल्या दारूण मनीस म्हजो जीव काडूंक सोदता देवाची तांकां कांयच परवाना सर्वेस परस म्हज्या जिवा सोराकलो सर्वेस परस म्हज्या जिवा सोराकलो सांत जाकोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप भोवमोगाच्यान जंय मोसोर आनी अभिलाश आसा थंय अक्राम आनी अरेक अण्विकरणी आसा पूण वैरतां लापता ती जनवाय पयल्या सुवातेर नितळ सांगाता समाधानाची बोळी सुदर्शन व्हरतात आसली दयाळ्यान भरलेली बऱ्या करण्याचें फळ दितले आनी पक्षपात आनी कापाटीपण नातले जो कोण समाधान सोदता ती समाधानाचें बी ओंपोवन नितीवंतपणाचें फळ लवतात तुमचे मदें लढाय आनी झगडें कैंतावन उपजाता तुमच्या कुडी विश्व्या भितर झूज म्हणटल्या कोट्या ओडण्यातावन न्हयवे तुमी आशेता ती वस्त तुमकां मेळना देखून तुमी कोणी करूंक सयत ती तयार तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेता तें तुमकां मेळना त्या पासत तुमी झगडतात आनी लढाय करतात तुमी आशेता तें तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात वा तुमी मागता जाल्यार पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशेल्या लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात देवाचें उतारें देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचे महिमेत बगीजार जावचे खातीर आमचे स्वार्थे मुखांतर देवान तुमकां आपोवणें दिलां Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजू आनी ताचे शिस गलिल्यांतल्यान उतरतले ते वेतात ते कोणाक सकळीत जावचें ताका नाका आसलें कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतलो मनशापुताक धरून लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले पूण जिवेशी मारताच तिसऱ्या दिसा तो जिवान उरतलो पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंक तांणी धैर्य घेतलें ना ते काफारनांव येवन पावले आनी घरा पावतच तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें पूण तांणी जाप काडली ना कारण तांचे मदें कोण ओड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेकाक तर्क केल्लें तेव्हा तो बसलो आनी 12 जाणांकी आपणास अशी आपोवन तांचे लागीं म्हणालो जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांच्या की निमाण जायचें आनी सगळ्यांचो साकोर जायचें उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदेगांत ताणें उबो केलो आनी ताका पटलून तांचे लागीं तो म्हणालो जो कोण असल्या भुरग्याक
म्हजे नांवे घेता तो म्हाकाच घेता, आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही, बगार म्हाका पाठयलेल्याक घेता. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान बाबानो आनी भयण्यानो, सद्या काळाच्या 25व्या आयताराची देवस्तुती आयची वाचपां आमी आयकली. थोड्यो घडयो आयकल्ल्या. ह्या वाचपांचेर थोड्यो संगती नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. हांव नियाळ करता आसतना म्हज्या मतीक उडास आयिल्लें एक व्यक्ती वा एक गडीत अमेरिकांत हें घडिल्लें. अमेरिकांत प्रारंभ जाल्लें एक संवसार भर नांव वाडलेलें मायो क्लिनीक म्हणून आसा. मायो क्लिनीक. आनी हें क्लिनीक प्रारंभ केल्लें डॉक्टर मायो आनी ताच्या बापायन आनी ताच्या भावान सांगाता मेळोन हें क्लिनीक प्रारंभ केल्लें. आज संवसार भर हें नांव वाडलां. एक रिसर्च सेंटर, थंयसर भलायकेचें केंद्र तें, आनी तशेंच शिकपा एक केंद्र तें जावन नांव वाडलां. आनी ह्या सेंटराक, ह्या केंद्राक जायतो लोक येतलो. आनी मस्तबटी आयिल्लेले हे लोक थंयसर डॉक्टर मायो ताच्या घरांत रावतले त्या दिसांनी. आनी थंयसर एक रिवाज आसली की जे कोण घरांनी येतात तांणी घरा भितर येता आसतना वा थंयसर वस्ती करूंक येता आसतना तांचे शू कान, मोचे कान भायर दवरचे. आनी थंयसर आसलेल्या साकरांनी ते मोचे वा शू पॉलिश करून भायर दवरचे आसले की ते सैरे दुसऱ्या दिसा उठोवन तांच्या वावराक फाटी वेता आसतना ते शू वा मोचे पॉलिश करून सोबीत करून थंयसर दवरनासतले खंय. आनी एक दीस अशें घडलें, सैरे आयिल्ले, घरा भितर गेल्ले, ते विशव घेवन आसले आनी डॉक्टर मायो वो ताच्या क्लिनिकांत आसलो. घरा येतना लगभग मस्तो वेळ जाल्लो आनी येता आसतना ताच्या घरा बागलार त्या सैऱ्यांच्या घरा दारवट्यार मस्तो शू आसले खंय. एक्की पॉलिश करून आसलो शू, मस्तो शू दवरना आसले. आनी मायो चिंता खंय, आतां म्हज्या कामाच्यांक उठोवंक गेल्यार तांकां उपाद्र केल्ल्या बरें जाता, ते देखून तांकां उपाद्र करचें नाका. आनी तो कितें करता, आसले पुरो शू रांदच्या कुडाक व्हरता खंय आनी तस्सो बसून सगळ्यांचे शू पॉलिश करता खंय. लगभग अर्दी रात ताणें ते शू पॉलिश करूंक करशिल्ले खंय आनी मागीर भायर व्हरून खंयसर आसले त्याच सुवातेचेर दवरले खंय. आनी दुसरे दिसा सैरे भायर येतना शू पॉलिश करून रेडी आसले ते घालून गेले खंय. मोगाल भावान आनी भयणीनो, चरित्रेंत घडिल्लें एक घडीत एक नांवार्दीक व्यक्ती, संवसार भर नांव वाडलेलो डॉक्टर मायो आनी ताजी क्लिनिका संवसार भर विस्तारल्यांत. आनी असलो एक व्यक्ती त्या राती खालतो जाता, लान्वीक जाता, सेवाक जाता आनी ताच्या घरा आयिल्ल्याच्या त्या सैऱ्यांचे शू पॉलिश करून सोबीत करून भायर दवरता आनी अशें आपूण साकरांचें काम तो करता. मोगाल भावान आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजून म्हणली उतरां, जो कोण वर्तो जावंक आशेता ताणें सेवाक जायजे आनी सगळ्यांचो सेवाक जायजे आनी ताणें हेरांची सेवा करीजे म्हणलें जेजू आपोवणें दिता. जर तर जेजून ही उतरां ताच्या शिसांक सांगलीं जाल्यार जेजून ताच्या सगळ्या जिवितांत तेंत केलें मोगाचें न्हू. देवाचो पूत उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 17-11 आमी वाचलें जाल्यार सैमान तो देव तरी त्या देव संपनाक लोबदोन रावलो ना. मनशा रूप घेवन ह्या संवसाराक आयलो, खालतो जालो, विधेय जालो, खावणे तावन कोर्सा पर्यंत एक सेवाक जालो, एक गुलाम जालो मोगाचें न्हू. आनी जेजून गुलामाचें स्थान घेवन आपणाचे शिसांचे पांय धुले आनी म्हणालो, जे कितें तुमच्या मेस्त्रीन केलें तें तुमकां समजलें मू. जर तर तुमच्या मेस्त्रीन तुमचे पांय धुले जाल्यार
तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे म्हणलें एक संदेश एक व्हरते लिसांव आपणाच्या जिविता मारिपात दिल्लो जेजू परत आनी परत आपणाचे मिसांव एक सेवाक जावन म्हणलें तें तो रुता करता मोगाल भवन आनी भयणीनो तेलगून ताणें म्हणलें उतरां परत वांजेलांत आमी आयकात हांव आयलां सेवा दिवंक सेवा घेवंक न्ही आय हॅव कम टू सर्व नॉट टू बी सर्वड हांव सेवा करूंक आयलां सेवा दिवंक आयलां आनी जेजून सुरवेर थावन अखेर पर्यंत ताचें जिवीत सेवेंत जरयलें खाली केलें मोगाचें न्हू आनी एकल्याक त्या जिविता मारिपात जीव दिवंक ताणें प्रयत्न केलें आनी आज तसो जेजू आमकांय एक वर्तें लिसांव दिता एक खालतेपणाचो शेगून आमकां वर्तेपणाक वाट म्हणलें आयचे दिसा आमकां समजोवंक प्रयत्न करता मोगाचें न्हू हाजे पयले वासाप जानवायाच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें एक अपुर्बाचें वासाप म्हणयेत हाज्या पयल्या वाचपांत म्हणटा प्रामाणीक मनशाक पास मांडिया तो ताचे कश्ट सोसून दी भोगून दी आनी तो प्रामाणीक वय जाल्यार देवाचो पूत वय जाल्यार देव ताका राखतलो सांबाळटलो म्हणून आनी तो खरोच देवाचो पूत एका लेखान जेजू विशांत आदी मागा प्रवाद करून सांगल्ली ती उतरां ह्या वाचपा मारिपात आमकां समजातात मोगाचें न्हू देवाचो पूत तो सेवाक मनशाकुळाची सेवा करूंक आयिल्लो आनी तो कोणायकी पाटी उलयलो ना हर एक अकमान ताणें सोंसलें खालतो जालो विधेय जालो गुलाम जालो मोगाचें न्हू आनी ताचें जिवीत सगळ्यां खातीर त्याग समर्पण केल्लें आनी जे आदी मागा प्रवाद केल्लें तें जेजूच्या जिवितांत सत जाल्लें आमी आयकत त्या देखून हेजे पयले वर्सा म्हणटा अकमनांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया अशें ताचें लीनपण आमकां कळी जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखी केल्या लजेच्या मरणाचें फर्मान दिवया ताका कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगलां जेजून शिकयल्लें मात्र न्ही जेजू जियेल्लो आनी त्या देखून जेजूची परिक्षा ताचे जिवितांत जाली ताणें उलयला तो जियेता की नांगी म्हणलें तांणी पळयलें आनी जेजू खरेपणी जें कितें शिकयलें ताणें जियेलो मोगाचें न्हू आनी त्या मारिपात आपूण सेवाक गुलाम खालतो विधेयी पण असो शिकार म्हणलें ताजे जिविता मारिपात ताणें आमकां दाखोवन दिला मोगाचें न्हू हेजे दुसरें वासाप जाकोबाच्या पुस्तकांतलें आमी आयकल्लें आमकां म्हणटा जंय मोसोर आनी अभिलाश आसा थंय आक्रम आनी आन्वी करणी आसा पूण वयर तावन लाभता ती जानवाय नितळ समाधानाची सुदारून व्हरतात आसली बोळी दयाळायन भरलेली तारीखून मोगाचें न्हू ह्या संवसाराच्या जानवायन आमी भरचें न्ही केवल ही संवसाराची जानवाय थोडे फावटी आमकां मोसोर अभिलाशाचे व्यक्ती करता आनी हाका लागून आक्रम आन्वी करणी आसा करूंक आमकां प्रेरण जाता पूण सर्गीची जानवाय असल्या जानवायक आमी आशे जाय असल्या जानवायक आमी सोदी जाय आनी असली जानवाय हेजे दुसऱ्या वाचा म्हणटा नितळ समाधानाची सुदारून व्हरतात आसली बोळी दयाळान भरलेली जर तर असली जानवाय आमकां मेळ्ळी जाल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता आमचें जिवीत वर्तें जाता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो तर आज ह्या देवाच्या उतरांचो आमी नियाळ करतना मोगाचें न्हू कितें संदेश आयच्या दिसा देवस्तुती आमकां दिवंक आनी प्रत्येक जावन जेजूचें जिवीत देवाचो सेवाक गुलामाचो गुलाम आमकां कितें संदेश दिवंक आशेता तें आमी समजून घेवया मोगाचें न्हू त्या लागून पयलो संदेश जावन आसा आमी वर्ते जाय आमच्या दिसपट्या जिवितांत देवाची खुशी करन आनी देवाच्या खुशेक आमकांत समर्पण करन हांवें म्हजें न्ही मोगाचें न्हू देवाची खुशी कितें देव म्हज्या मारिपात कितें आशेता देवाचें योजन म्हज्या जिवितांत कितें हें समजूंक आमी प्रयत्न करचे त्या लागून आमी आमच्या बापा मामने म्हणटाना हर एक फावटी आमी म्हणटा तुजी खुशी जावं
जर तर देवाची खुशी जावं जाल्यार देवाच्या कुशेक आमी खालती मान घाली जाय, देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जिये जाय आनी त्या मारिपात आमी वर्तेपण जोडूंक आमी प्रयत्न केले जाय. जेजू गेत्सेमनी मोळ्यांत कश्टाता आनी त्या घडये बापा उलो मारता आनी म्हणटा, बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट निवारून दी, पण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं. त्या देखून आयच्या वांजेलांत जेजू ताच्या कश्टा मरणा विशयांत उलयता आनी आपणाच्या जिवितांत तो खुरीस वावोवंक आसा, आपणें मरोवंक आसा, जिवन जावंक आसा म्हणलें जेजूक स्पश्ट कळयता जाल्लें. आनी त्या देखून देवाच्या कुशेक तो कालती मान घालता आनी त्या देखून देवान ताका अति उंच उबारलो, वर्तेपणाच्या शिकाराक ताका पावयलो. तेदगो मोगाचे न्हू आमच्याय दिसपट्या जिवितांत आमची खुशी न्ही, आमकां जाय तशें न्ही, बगार देव कितें आमच्या जिवितांत आशेता, देवाचें योजन कितें, देवाची खुशी कितें, ताका कालती मान घालतना आमी वर्ती जाता, आमचें जिवीत नंदन जाता. हें आमी समजूंक प्रयत्न करया मोगाचे न्हू. दुसरें आमी वर्तें जावंक आमी प्रयत्न केले जाय आमच्या कालत्या सेवे मारिपात, कालतेपणाच्या सेवे मारिपात, हेरांची सेवा आमी केल्ल्या मारिपात मोगाचें न्हू. त्या देखून आमकां आमी निमाणें म्हणलें की जाय, हांव व्हडलो हांव व्हरतो म्हणून न्ही, हांवूच एक सेवाक म्हणलें आमी लेखूंक जाय मोगाचें न्हू. आनी आमी कितेंय सेवा दिता आसतना, कितेंय बरें करतना आमी प्रतिफळ आशेवचो न्ही, प्रतिफळ देव दिता. मातयो वासवांजेल अध्याय 5:12 म्हणटा, संतोष आनी उल्हास पावा सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तयार आसा. आमी करच्या त्या ल्हान ल्हान कामाक सेवेक प्रतिफळ आमकां आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी प्रतिफळ आशे नासतना आमी सेवा दिवंक जाय आनी त्या मारिपात देवाच्या नदरेन, हेरांच्या नदरेन आमी वर्तेपण जोडूंक आमी प्रयत्न केले जाय मोगाचें न्हू. आनी तिसरें जावन आसा आमी कालतेपण आमी अभ्यास करूंक जाय, कालतेपण आमच्या जिवितांत रुता करूंक जाय. न्हय केवळ आमच्या करण्यांनी बगार आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उतरांनी आनी आमच्या करण्यांनी, ह्या तिनूय रितींनी आमी कालतेपण अभ्यास करूंक, जियोंक आमी प्रयत्न केले. जेजूस म्हणटा मातयो वासवांजेल अध्याय 11:25 जेजू म्हणटा, म्हजे लागचें शिका, हांव जावन आसा कालते आनी बळ्या काळज आसो. जेजू आमकां शिकोवंक आपयता आनी ताचे तावन आमी शिका जाय मोगाचें न्हू. आमी कालतेपण आमच्या जिवितांत आमी रुताक जाय. म्हज्या चिंतनांत हांवें कालतो जाय, म्हज्या उतरांनी हांवें कालतो जाय, म्हज्या करण्यांनी हांवें कालतेपण जोडूंक आमी प्रयत्न केले जाय. मोगाल भवन आनी भयणीनो, 6 ऑगस्टिनान एक पटी म्हणलें आसा, आमच्या धर्मांत गरजेची संगत आनी जेजूक मेस्वातात आसली एक संगत आसा जाल्यार, वा तो म्हणटा 3 संगत आसा जाल्यार तो म्हणटा पयलें कालतेपण, दुसरें कालतेपण, तिसरें कालतेपण. त्या देखून आमच्या कातोलीक धर्मांत वा आमच्या क्रिस्ती धर्मांत आसा एक वर्तेपण, एक गरजेची एक संगत आसा जाल्यार आनी जेजूक मेस्वातात आसली एक संगत आसा जाल्यार तो म्हणटा पयलें कालतेपण, दुसरें कालतेपण, तिसरें कालतेपण. तशें म्हळ्यार हर एका घडये, हर एका दिसा कालतेपण, 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 ताचें तेंच आमकां वर्तेपणाक वाड. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तसो जेजू कवणेतान कुर्सा पर्यंत कालतो जाल्लो, आज परत ताकाच मोडनो आमकां दिताना, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताची वळख धरताना ताचें जिवीत आमचें जिवीत करून घेया. जेजू सारकें कालती बळी जावं आमी प्रयत्न करया. तीच कृपा जेजू कडेन ह्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. आमीन. उबे रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमया जेजो क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदी बापातावन जल्माला, देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजलो खरो देव. तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना, बापाच्या सैंबाचो ताच्या वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरेचे उदारीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंचले ताका कुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो, सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनशार वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवट केशवद आसचो ना.
आणि पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आणि जीवदाता तो बापा आणि पुता ता निर्सला बापा आणि पुता बराबर ताकाय समासर्को नमस्कार आणि महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आणि धर्मदूतावरी स्थापलेले सभेक सत मानता पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आणि ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन. मोगाल भवन आणि बहिणीनो खालत्या काळजान आमी मागल्लें आमचो देव आयकनासतना रावना खंडीत खालतेपणान मागल्लें आमचो देव आमकां दिता. तर आतां आमची सर मागणी सर्गीच्या बापाक आमी समर्पण करया. आमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया. मोगळा बापा आमच्या पावसाहेबान बिस्पांनी याजकांनी आणि सर धार्मिकांनी तुझ्या शेतांत वावुरतना निस्वार्थपणानं उर्बेन आणि पवित्रपणानं वावरूंक आदार दी म्हणून मागता. तुमची बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यांनी तांचो अधिकार लोकांचे सेवेक पासत वापरूंक जात मत लेखी नासतना नीत पक्षपात जावन वावरूंक तांची मत उजोडाय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. समेज पिडेस्तांक प्रायवंतांक आनी एकसुरपणांत कश्ट तेल्यांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल आनी तांचे कुशे प्रमाणे तांकां बरी भलायकी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी वायटाक सवयेक बळी जायनासतना मोगाच्या आनी मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन जनवयान बरयल्ली देखी व्हरती क्रिस्तीजीनी जिवंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या ह्या मेजा बवरे जमत जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजो मोग सदांच नियाळून तुज्या वाटे समजून तसो मोग हेरांक दाखोवंक जाय असले कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर परगांवांत तशेंच इतर जाग्यांनी शिकच्या वावुरच्या आमच्या कुटुंबादारां खातीर मोगाच्या खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आमच्या बिरगस कुटुंबा खातीर मागया. ऑक्टोबर म्हयनो आमकां एक मोलादीक पवित्र म्हयनो. ह्या म्हयन्यांतली हर एक कार्यक्रमां ती अपूर्वहें जावच्याक देवाचो अनुभव जोडटा तसली जावन बदलोवच्याक समेची कृपा सकत हांगासर वाळून दी म्हूण आमी मागया. आज आमी प्रत्येक जावन पावूर उळया. थंयचो लोक कश्टांनी आसा. थंयसर रेंव सडीत काडलेल्या वरवीं तो द्वीप कुद्रो नाश जावच्या परिस्थितीर पावला. लोकांचें जिवीत कश्टांचें जालां. त्या लोकां खातीर मागता आसतना ह्या हप्त्यांत शुक्रारा 20 आनी 7 तारखेर आसा केल्लें तें प्रतिभटन यशस्वी जावचे खातीर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता जेसूक तुवें ह्या संवसाराक धाडलोय. संवसाराक आयिल्लो तुजो पूत कावणे तावन कुर्सा पर्यंत खालतो जालो तुका विधेय जालो आनी त्या देखून तुवें ताका वर्तो केलाय. तेस जेजूची देख आमच्या जिवितान घेवन आमी खालते जावं एकामेकाच्या सेवेंत आमचें जिवीत जोरोवंक आमकां कृपा दी. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तूं सदांच दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. घे सौम्या जीवन मुझे जे मका दिले तुवे वो पुंदिता सर्वस मुझे या बुंड्या वायना सोवे घे तू सौम्या काळीज मुझे खालते भोळे ते तुक कांतय ताचे सारखे तुझे मोगान तुझ्या तू ते जे सौम्या जीवन मुझे जे मका दिले
तुवे ओपून दिता सर्वच मोजे या उंड्या वायना सवे देणी तुवे दिल्ली म्हाका तुका भेटयता सगळी आदार तुझो दितो म्हाका साजा तुझी सकाळी घे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवे ओपून दिता सर्वच मुझे या उंड्या वायना सवे म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पृथ्वीच्या देवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलो म्हणून आमी बाबार्थान सतमंता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदर आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान आमकां ताणें दिलो जल्म जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवनपणान जिखल्या आमा सवेस्तांक जिवे ससनाचे. आपल्या महिमे वंशक प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची. देखून आतां सगळ्या देवादूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मारां सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायान. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात
आनी अंतलें पियेयान. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें येरागन पातकाचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे बसो आनी समेस्त मनशां बसो तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sogun purgatoyan. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्ना स्वानी पुन्हा जुवानपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोडो आनी सोडोवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगास येवंक तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जुवानपणाचो बरवो सुदोरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरिये देवाच्या माये सांगाता बग्यो झुजे ती सोपोती बग्यो दमदोता सा जूदोता देव सा मातेव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोमियान बापा गुलो मारूंक बापा लागीं मागूंक शिकयलां. तुजी खुशी जावं म्हणून आमकां शिकयलां. तर देवाच्या खुशयेक खालती मान घाल वर्तेपण जोडून करपा मागून सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परां सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिड्यांतलें आनी स तराच्या अवघडांतलें आमकां हरी एकल्याक तूं वाटाय. किती अरज लुडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजो क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मोगसो एकवटाचो संकेत जावन सोम्याची शांती एकामेकां वांचून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात वो जेसू
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती गुलामाचे रूप घेवन संवसाराक आयिल्लो गुलामा जावन पांय धुल्लेशे सांचो आमकांय तशेंच करूंक एक लिसांव दिल्लो वसू सोमी तर ह्या सोमयाच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी सोमया तुवें म्हज्या भितर येवंचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सेवच्या काळीजे अत्रेता मोगा सोम्या जेजुराया ये तू मुझ्या काळजांत धन्या धादोस तुक येण्या तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोरया स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोरया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोल दिताय आमचे असत गाय लागून परतून परतून आमी परताव तेदना यस बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमच्या जिणयेच्या सालीन आमी बगीसो आनी दाखयसो खन तुज्या पुता जेसूचे नांवें. Amen. Patron सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांजुता देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन तेल्या बगेव जुता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्त आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणा आदारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीच कश्ट अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरेती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज नांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. एक घडीभर आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांच्या गरजां खातीर आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर गांवांत शेपर गांवांत आसल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सान्यां खातीर भक्तिकां खातीर आनी विशेश तरान ह्या पवित्र थाळांतय उदार म्हूण दाखोवच्या सर आमच्या दानी खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आमच्या पात्रोन सांता मारिपात आमी मागया. म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळोवंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडय ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारतां आशा सांडल्या बरो वस्तू दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची गोरसाण हांव तुका भेटयतां तुज्या मोवाळ माई पासी नांवां तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून वर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्पो देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं
आपल्या मुखामळचो प्रकार तुमचेर पांगो तो तुमकां माई पसन आनी काकोतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसने प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे सांगत आसा तो तुमचे सवे रावोन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावोन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमचे राखण करूं आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचे सर वायट बसपून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन. आनी सर पदवेदान देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवा आनी तुमचे सवे सदां आसो आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भाव ओळता आयला आता मोजेत हांव उल्हासा वैभव तुजो हांव गाता तूं म्हजें जिवीत जीवन पळोवन तुजे थंय सोमिया हांव संपू तूं सोम्या दाखवा हांव तो फाटो दी तुज्या दायजांत एक वांटो भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भाव ओळता आयला आता म्हजेत हांव उल्हासा वैभव तुजो हांव गाता मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुसऱ्यांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र नावी आमेन. दिव्यवाणी